सो तालिगांव ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पार्ट नंबर 32 हांगासले दोग जाण मतदार म्हाका मेळिल्ले आसा. एकटो मातसो अनुभवी म्हणजे तेणी 2-3 इलेक्शनां मायज पळयले आसतली, त्याच बरोबर एक सामको नेवो म्हणजे एक सादारण एक इलेक्शन करून आतां ते परतून एक तेजें मतदान आसूं येता. अशे दोग जाण मतदार आमच्या बरोबर आहात. तेंच्यांनी मतदान कशें केलें आनी तेंचो एक्सपिरियन्स कितें तें आमी जाणून घेवया. म्हाका तरी दिसता की हांगासर जे तालिगांव डेव्हलपमेंट आहा ते ओके आहा, बरें आसा. आनी फुडें म्हणजे जे आतां इलेक्शन अशें एक मोठे तरेन लोक भायर सरले आनी बरे टक्क्यान मतदान जाल्लें आसा. आतां हे इलेक्शन पळोवंक गेल्यार तशे लोक भरपूर भायर सरलेले आहा. अरावंड ऑलमोस्ट सकाळी मातशें इलेक्शन स्लो आसलें, आतां मातशें सांजचें इलेक्शन वाडत गेल्यार ऑलमोस्ट 60% to 70% जातलें. आतां फुडलो जो सरकार येतलो तो 5 वर्सां खातीर येतलो. सो लोकांनी चिंतून आनी बऱ्या हितून निवडून हाडचो सरकार आनी फुडच्या कामां जी पेंडींग उरल्या लोकांची ती कामां जावची सगळ्यांची आनी बऱ्यांतलें बरें डेव्हलपमेंट आनी बऱ्यांतलो बरो एक सरकार निवडून हाडचो लोकांनी. सो अशें खूब बऱ्या तरेन तेंच्यांनी एक संदेश मॅसेज आनी इन्फॉर्मेशन आमकां पावयली. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरीश परब आमोणकार. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.